मग काल तुमचे सेंट्रल लिडर BL संतोष येयले मिटिंगूय आशिल्ले. इफ यू कॅन टेल अस समथींग सांगूंक शकता ते. इट्स अ रुटीन मीटिंग. संघटन मंत्री BL संतोषजी गोंयांत आयले आनी तांच्यांनी स्टेट ऑफिस बेरर्स जे आसात तांचे बरोबर एक मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेच्या अनुशंगान एक 2-3 वरां पर्यंत तांची मिटींग आमचे बरोबर जाली आनी संघटनेच्या अनेक विशयांचेर चर्चा जाली. पयर ते आयिल्ले तेन्ना हांगा समन्वय समितीचे मिटिंगेक आयिल्ले तेन्ना व्यक्तिगत कोणा आमदारांक आनी काही पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांक ते मेळ्ळे आनी ते गेले. तशी तांची त्या वेळाचेर जी मिटींग जावंक जाय आशिल्ली स्टेट ऑफिस बेरर ती जावं नाशिल्ली आनी ती तांच्यांनी त्या निमतान काल जी मिटींग आसा ती सामकी सिस्टमॅटिकली डिटेल संघटनेचो आनी फुडलो जो रोड मॅप आमी जो दिल्लो आसा पार्टीचो तर्फे ताजेर डिसिजीव अशी मिटींग. आमी म्हणूंक शकता असेंब्ली इलेक्शनां खातीर म्हणून परत हांव एवरी टायम उलयता तीच भाशा की आमी इलेक्शनाच्या मोड अशें स्पेशली केन्ना गियर्ड अप अशें जावना. पण आमी 24/7 हे आमी काम करीत आसता, लोकां मदीं वचत आसता. निमतान कसलें अभियान आसता, घर घर चलो अभियान, आउटरीच प्रोग्राम किंवा मन की बात किंवा आनी कसले ह्या निमतान आमी बैठको चालू आसता आनी म्हणजे लोकां पासून आमी केन्नाच पयस वचूना. लोकां मदीं रावप, लोकांच्यो समस्या जाणून घेवप आनी त्याच बरोबर संघटन आमचे कडेन जुळोवन घेवप हें सगळें जाता. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान भितर जितल्यो येवजण्यो केल्ल्यो आसतल्यो त्या येवजणेचो लाभ आसतलो तो लोकां मदीं दिवप. सरकार आपले परीनी प्रयत्न करतात, म्हणजे सरकार तुमच्या दारी. पंचायतीन एक ऑफिसर बसता, तो तांकां प्रश्न सुटावे करपाक मदत करता. घडये अनेक लोकांचे म्हणजे 100% लोक ताचो टर्नआउट जावं नासतलो, पण एक सुरवात आसा की सरकाराच्या प्रतिनिधीचे मार्फत लोकांची कामाची बारीक कामां आसा सुटावो करपाची आनी त्या म्हणजे केंद्राच्यो येवजण्यो आसता त्यो लोकां कडेन पावपाच्यो. खुबशे जाणांक खूब खबरूय आसना कितें येवजण आसा, कशी आसा आनी तातूंत सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स आसतले, सिग्नेचर अश्यो युनीक अशी स्कीम आसतली. म्हजें घर आसूं, म्हजो फ्लॅट आसूं किंवा खूब लोकांक ताचो हें जाता. आनी ज्यो अर्बन ज्यो हें आसा सिटीज म्हणजे मतदारसंघ म्हणजे तातूंत भितर मडगांव आसा, फातोर्डा आसा, मागीर पणजी आसा, फोंडा आसा, पर्वरे, म्हापसा ज्या जाग्याचेर जुन्यो बिल्डिंगी आसा, पोरण्यो बिल्डिंगी आसा त्या लोकांक बाबड्यांक इतलीं वर्सां कोणें विरोधक आनी हें तें उलयता पूण ह्यो गजाली केन्नाच उलयना. त्या तातूंत भितर फ्लॅट पळय कोणें घेतिल्ले आसा तांच्या बाबड्यांचे नांवार जायना, तांकां खंय लोन काडपाक मेळना, तांकां कन्विनियन्स डीड जायना, तांकां सनद तांकां मेळना. त्याच बरोबर त्या फ्लॅटाच्या म्हणजे दुरुस्ती करतले जाल्यार किंवा आनी कितें करतले जाल्यारय तांकां कांयच करपाक मेळना. अशें अनेक गजाली आसता. तातूंत भितर ओनरशीप आसता ती तांकां मेळना. एकदां बिल्डर ना जाता, एकदां तो ओनर आसता तो काही एग्रीमेंट केले आसतना सही दिना म्हणून ते टॅक्निकली डॉक्युमेंटेशन जायना. खूब गजाली असले हातूंत सुद्दां त्या लोकां खातीर वाट काडपा खातीर एक इल्ली स्किमी आसा. ह्यो येवजण्यो लोकां कडेन पावयतात आनी ताजो लाभ लोकांक करपा खातीर आमी जेन्ना पळय मिटिंगेक येतात आनी मिटिंगेच्या माध्यमाच्यान आमकां केंद्रीय नेते आमचे कोण तरी येतात, केंद्रीय पदाधिकारी येतात म्हणजे आमचे पक्षाचे, तेय आमकां विचारतात, तेय ह्या स्किमींचो आढावो घेतात. कारण तुमी सगळ्यांनी आयकलां केन्ना जाहीर सभांनी सुद्दां अनेक नेते येतात, तेय उलयतात की गोवान ही स्कीम बरी चलता, गृह आदार आसतली, दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना आसतली, दीनदयाळ हाजी आसतली, सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, मागीर भुरग्यां खातीर दिल्ल्यो स्कॉलरशिपी आसतल्यो, त्याच बरोबर फ्री एज्युकेशनाच्या निमतांतल्यो अनेक स्किमी आसा, येवजण्यो आसा, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फुडें करपाच्यो. ह्यो सगळ्यो स्किमी तेय बीन पाठपुरावो करतात आनी तुमी सकयल कशें पर्कुलेट केलां, कितले पर्यंत केलां, सगळ्यो गजाली जाणून घेतात. मिटींग ही ह्या खातीरय आसता की आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री आनी तांचे मंत्रीमंडळ आनी पक्षाचे पदाधिकारी ह्यो सगळ्यो येवजण्यो केंद्राच्यो आनी हाजे सकयल पर्यंत पावयता काय ना ताचो आढावोय घेवपाचो हें आसता.